प्रितीच्या भावा भयणीनो, फादर जुसे मारिया रॉड्रिगिसाच्या जिविताची यात्रा सोंपली. आमकां व्हड खात्री आनी बोरवांसो आसा सर्गीच्या बापान ताका सासणाच्या जिवितान भितर काडलो म्हूण. हेच सासणीक जिवीत देवान आमकांय तयार करून दवरलां. एका पाद्रीच्या जिविता वरवीं केरीतपणी देवाक आमच्या जिविताचे यात्रेन हाजीर करता. पाद्री आमकां बातिज्म दिता, देवाच्या सासणीक जिवितान येवकारता. पाद्री आमकां क्रिस्ती भावार्थाची शिकवण दिता, देवाच्या गुटांची समजणी दिता. आनी पाद्री वरवीं आमी क्रिस्ताचे पवित्र कुडीच्या जेवणान भागीदार जाता. आमचे मदें किजिलां आनी गैरसमाज उपरासतात तेन्ना संदाना वरवीं एकठांय करता. थोडे फावटी आमकां दिसता पाद्री एकल्याची बाजू घेता म्हूण, पूण हें करून तो आमचे मदें परतून एकवोट घडून हाडटा. तो आमचे सांगाता जियेता. कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं
पाद्री देवाची काकलूत आनी बोगसोणें आमकां फावो करता. कासाराच्या साक्रामेंतान तो आमकां एकवटायता आनी जिवितांत किजिलां जातात आनी दुखी कोंतीक सांपडटात तेन्ना देवाची कृपा आनी आसणें आमचे मदें हाजीर करता. आमचे पिडेंत आनी मरणाचे दुखीन आसतना तो आमकां बुजवणेचो आलाशिरो जाता. पिडेंत आसतल्यांक पिडेवंतांचो साक्रामेंत फावो करून तांचे सासणीक यात्रे वेळार गोठायेचें पोसण दिता. पाद्री पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान 1000 पावटी क्रिस्ताक हाजीर करता. पाद्री म्हणल्यार आमचो इश्ट, फामिलीचो वांगडी कसो सदांच आमच्या सांगाता आसता. तो न्हय आमचो बोगोर देवाचो मुणयारी. देवान फादर जुसे मारिया रॉड्रिगीसाक पाद्रीपणाचें देणें फावो केलें. ह्या ताच्या व्हडत्या देण्या खातीर आमी दिनवासची ही संबरवणी करता. ताच्या मरणा वरवीं दुखी जाल्ले ताचे फामिलीक आनी पिलारचे संस्थेक आनी ताच्या पाद्रीपणाच्या मुणयारपणान भागीदार जाल्ल्यांक बुजवण दिता आनी तांच्या दुखान वांटो घेता. फादर जुसे मारिया रॉड्रिगीसाच्या मरणाक लागून आमकां व्हड दूख जाल्या. तरी आसतना आमचो भावार्थ आमकां बोरवांसो हाडटा. ताचें जिवीत पुनर्जिवंत जाल्ल्या सोम्याच्या जिवितान भागीदार जाल्लो म्हूण. ह्या दिनवासनीच्या मिसाच्या मागण्यान पाद्रीच्या सोबीत देण्या खातीर ताका सासणाचें जिवीत मेळूंक आनी तांचे फामिलीक आनी इश्टांक बुजवण मेळूं म्हूण आमी मागता. ह्या मागण्या वरवीं जेजू क्रिस्त जो आसा पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत तोच आमकां बोरवासो आनी गोठाय फावो करता. Let us all stand. O God, come to our aid. O Lord, make haste to help us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Alleluia. Alleluia. Merciful Savior, hear our humble prayer. For all your servant passed beyond life's care, though sin has touched them, yet their weakness spare. Oh, grant them pardon, Jesus, Savior, bless, and give their spirits light and endless rest. O gentle Savior, Lamb for sinners slain, look on your brothers, cleanse their hearts of stain. Your cross has won them everlasting gain.
pardon, Jesus, Savior blessed, and give their spirits light and endless rest. Lord, at your passion, love did conquer fear. Now share that triumph with this soul so dear. Banish their sorrows, let your light appear. Oh, grant them pardon, Jesus, Savior blessed, and give their spirits light and endless rest. Antiphon 1. The Lord will guard you from every evil. He will guard you, your soul. Please be seated. Up my eyes to the mountains, from where shall come my help? My help shall come from the Lord, who made heaven and earth. May He never allow you to stumble, let Him slip not nor your God. No, He sleeps not nor slumber, Israel's God. The Lord is your God and your shield. At your right side He stands. By the day the sun shall not smite you, nor the moon in the night. The Lord will guard you from evil. He will guard your soul. The Lord will guard your going and coming, both now and forever. Please stand. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. The Lord will guard you from every evil. He will guard your soul. Antiphon 2. If you, Lord, should mark our guilt, Lord, who would survive? Please be seated. Out of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Oh, let your ears be attentive to the voice of my pleading. If you, Lord, should mark our guilt, Lord, who would survive? But with you is found forgiveness. For this we revere you. My soul is waiting for the Lord. I count on His word. My soul is waiting for the Lord. I count on His word. My
My soul is longing for the Lord, more than watchmen for daybreak. Let the watchmen count on daybreak, and Israel on the Lord. Because with the Lord there is mercy, and fullness of redemption. Israel indeed he will redeem from all its iniquity. Please stand. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. If you, O Lord, should mark our guilt, Lord, who would survive? Antiphon 3. As the Father raises the dead and gives them life, so the Son gives life to anyone he chooses. Please be seated. Though he was in the form of God, Jesus did not count equality with God a thing to be grasped. He emptied himself, taking the form of servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Please stand. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. As the Father raises the dead and gives them life, so the Son gives life to anyone he chooses. Please be seated. A reading taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Death, where is your victory? Death, where is your sting? Now the sting of death is sin, and sin gets its power from the law. So thank God for giving us the victory through our Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. In you, O Lord, I take refuge. Let me not be lost forever. In you, O Lord, I take refuge. Let me not be lost forever. I will rejoice and be glad because of your merciful love. In you, O Lord, I take refuge. Let me not be lost forever.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In you, O Lord, I take refuge. Let me not be lost forever. Please stand. All that the Father gives me will come to me, and I will never turn away the one who comes to me. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. My soul proclaims your mighty deeds. My spirit sings the greatness of your name. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. Your mercy flows throughout the land, and every generation knows your love. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. You cast the mighty from their throne, and raise the poor and lowly to new life. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. You fill the hungry with good things. With empty hands you send the rich away. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. Just as you promised Abraham, you come to free your people Israel. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All that the Father gives me will come to me, and I will never turn away the one who comes to me. Let us all be seated. आम्ही सगळीं उबी रावुया आणि सुरवातीचें गीत गावुया. देवा तू आमचो तुका बसून घेता. देवा शिवो जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तू आमचो तुका बसून घेता.
मातसो शेवो जिवीत तुका भेटून दिता बापा पुताक आज्ञा वंदन महिमा सासना 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 Deva tu anuncia usual, tu soposo todo pietà. Deva tu anuncia adra, tu shimodot madu pietà. Deva tu anuncia usual, tu soposo todo pietà. Deva tu ansoada, tu shimodot magu pietà. Bappa putak agnya, wundun महिमा सासना. 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 सोगलीं बसूया. पाद्री नॉयल मेनेझीस आता कांय उतरांनी सोंपलोल्या आमच्या भावा जुझे मारिया रॉड्रिगीस हाचे सॉन्गशीप वळूक आमकां दितले. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज ह्या आमच्या पिलाच्या संस्थेच्या गोंय प्रांताच्या वांगड्या फादर जुझे मारिया रॉड्रिगीस हाची कूड घेवन ताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासूंक आमी सगळीं ह्या कोपेलान एकठांय जाल्यां. ह्या कोपेलान ताणें 1978 वर्सा एप्रिलाच्या 30वेर काबो वेर्दे दिओसिसाच्या बिस्प जुझे कुलासोच्या हातांतल्यान पाद्रीपणाची माखणी घेतली. त्या दिसा ताणें पाद्रीपणाचो ब्रीद म्हज्या भयणी बाबांक तुजें नांव पुरगोडटलो म्हूण घेतलें. हेंच करूंक तो उर्बेन वावुरलो. ताणें चडशीं वर्सां शिकोवपाच्या सेवेंत सारली. ताणें 75 वर्सांची यात्रा पिलाच्या सेंट जोझफ होम हातूंत जुनाचे 8वेर सोंपोवन बापाच्या घरांत फादर जुझे मारिया गांवांत कुट्टालेचो
रुजारिया रॉड्रिगीस आणि केदोसियाना मेलो हांचो पूत 1948 वर्सा जल्मलो. पुर्तुगेज शिकोवप करून 1959 वर्सा मिसियोनरी पाद्री जावंक पिलाचे सिमनारींत भितर सरलो. आपले पयलें शिकोवप करून ताणें नोविसियाद करून 1969 वर्सा पयल्यो धार्मीक भासावण्यो केल्यो. उपरांत नागपूर वचून फिलॉसॉफीचें शिकोवप सोंपोवन अंडमन्स जुंयार ताणें रिजन्सी केली. उपरांत मुंगलोरच्या सेंट जोझफ सिमनारींत थिओलॉजीचें शिकोवप करून थिओलॉजीची डिग्री घेतली आनी 1977 सासवोड भासावण्यो उचाल्ल्यो. मायाच्या ओट्रावेर 1978 वर्सा प्रधान सेवकाची मागणी घेतली. पाद्री जातून फादर जुझे मारीन अंडमन्स निकोबार सुयांचेर वावरूंक गेलो. थंय मायबंदर इगोर्जेचो कूर ताका नेमलो. 1982 वर्सा ताका भारतांत जुयांचेर इगोर्जेचो कूर नेमलो. उपरांत ताका नागपूर फिलॉसॉफीच्या शिकतोल्यांचो प्रिफेक्ट केलो. तो सिमनारीचो आत्मीक डिरेक्टर आसलो. थंय तावन 1988 ते 1995 पर्यंत पंजाब हरियाणा मिसावांत वावुरलो. थंयच्या सेंट जोझफ इस्कॉलाचो हेडमास्टर आनी प्रिंसिपल तो आसलो. उपरांत सिरसाच्या सेंट झेवियर हायस्कॉलाचो प्रिंसिपल तो जालो. थंय तावन ताका मुंबय जुहू तारा होली क्रॉस हाय स्कुलाचो प्रिंसिपल केलो. 1997 वर्सा तावन ताका सांगे मिसावांत हाडलो. आनी गार्डनीन हाय स्कुलाचो हेडमास्टर केलो. 2002 वर्सा तावन तो सांगेच्या आवर लेडी ऑफ मिरेकल स्कॉलाचो हेडमास्टर आसलो. 2004 वर्सा तावन फादर जुझे मारी गोंयच्या प्रांताचो वांगडी जालो. 2005 ते 2007 तो मुंबय आर्च डियोसिसीन वावुरलो. उपरांत तो 4 वर्सां UK देशांत वावुरलो. थंय तावन येतोच तो मुंबय 1 वर्स वावुरलो. 2013 वर्सा तो पर्वरी जनरलेट समुदायान वावुरलो. गोंयच्या आर्च डियोसिसीच्या बोर्ड ऑफ एज्युकेशन हाचो ऑनररी जनरल सेक्रेटरी तो आसलो. 2015 वर्सा ताका पिलाच्या सेंट्रल फॉर्मेशन ऑफिसांत सेक्रेटरी म्हूण नेमलो. 2017 वर्सा तो मारगांव पिलार म्युजीक स्कॉलाचो कारभारी आसलो. ह्या वर्सा ताची भलायकी ओसोक जाल्ल्यान पिलाच्या सेंट जोझफ होम हातून ताका हाडलो. जायते पावटी कोपेलान बसून आपले मागणें तो करतालो. खरेंच चिंतूंक नासलेल्या वेळार तो देवाधीन जालो. ताचे पासत मागतना आमचे जिविताचो उगडास करुया आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकींचो उगडास करून बोगसोने मागुया. आमच्या काकुतीच्या बापान फादर जोआक आपल्या सासणीक सुखान भितर काडचो म्हूण आमकां बरवासो आसा. सगळे आमी उबे रावया आनी भोगतींत मिसांत वांटो घेवया.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भावां भयणीनो, जशें आमी आतांच आयकलां, फादर जुझे मारिया रोड्रिगीस ह्या आमच्या पाद्री भावाक जाका पोरचे सकाळीं बापान आपणा सरशी आपोवन व्हेलो, ताका आमचो निमाणो आदेवस करूं, ताचे खातीर मागूं, ताच्या देण्या जिविताच्या देण्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक दिन वासूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. पोरच्या दिसा बापाच्या आपोवण्यांक जबाब दिवन फादर जुझे मारियान आपली 75 वर्सांची जिविताची यात्रा सोंपयली. आनी ह्या 75 वर्सां मदें 40 वर्सां ताणें याज्ञिकी सेवा केली. जशें आमी आयकलां, जायत्या सुवातांचेर पोर्ट ब्लेर दिओसेसीन, नागपूरचे आर्चिडिओसेसीन, पंजाब, मुंबयचे दिओसेसीन आनी आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतान ताणें जिन्सां भासांची सेवा चाकरी केली. शिक्षणीक सेवा, आकारणेच्या घरांनी सेवा, जायत्या भासांनी ताणें दुसऱ्यांची मोगान सेवा चाकरी केली ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर. आनी ताणें आपल्या जिविताचे यात्रेन बरेपणाचो परमोळ शिंपडायलेल्या ताचे खातीर आमी बापाक दिन वासुया. कसल्यो सोखतायो पाद्रे मारिया आमच्या याज्ञीक भावा सोबे आसल्यो जाल्यार सर्गीच्या बापान आपले कोण वालायेन ताका बोगसून जेसून आमकां जोडलेले पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेन बरचो म्हूण मागतना ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्या सगळ्यां खातीर, पिलार संस्थेच्या ताच्या वांगड्यां खातीर, तेच भाशेन जुआंव कायतान मिलाग्रीस ताच्या ह्या संवसारान आसलेल्या भावां खातीर आनी अवरोरा साक्रामेंतान लेओनोरा ताच्या भयणां खातीर, खेरीत भाशेन हें मरण क्रिस्ती भावार्थाच्या आनी बोरवाशाच्या भावणांनी बरोवन तांणी मानून घेवंक तांकां देवाचे कृपेचें बळ फावो जावचें म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. आनी हे भावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी सगळीं देवा मुखार ओस्कोत आनी पातकी म्हूण ओळखून खावतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीबोन सदां सांगवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sonia
Pratuja. Sorvespora, José Maria, तुझ्या चाकरा याज्ञिका पासत आमी तुझे मुखार घालतां ती मागणी कोणवालायेन आयकून घे. तुझ्या नांवांचे मोहिमेक ताणें ह्या संवसारान तुझ्या बावळत्यांची चाकरी केली. तर आतां तुझ्या भोगतां मदें ताका आपल्या मुणयारपणांचें इनाम दी म्हूण आमी खालतीकायेन मागतां. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. घेवन पावलोन तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, बरवचन आसलोल्या हेरां मनशां परी तुमी कोणती बरी जायना जावं मनाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं चोत तें तुमी जाणून जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सत मानता. तेच परी जेजूचेर बावार दवरून मेल्यान ताका देव ताचे बरोबर पोत्तून हाडटलो. सुम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिबी उत्तल्या ती मेल्यान तांचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगटल्या मार देवदूतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कन्नो वाजतलो तेन्ना सुमी आपूण काश्या स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्यान ती पयलीं पुनर्जीवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यंत जिवी उत्तल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सुम्या बरोबर आसतल्या. देखून ही उतरां म्हणून दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर. Yeah.
kushiko, Bapa's kushiko, Zuloshe kushi, Pukores bavi, उद्गार Soy sol esporas, soy sol, soy sol esporas, soy sol, soy sol esporas, soy sol esporas, soy sol esporas, soy sol. Jesu tuझे माय रostona, तुझ्या बापाशी आमका रोड. Jesu tuno जीवन तो तुझ nam pan जीवन तो soy sol esporas, soy sol, soy sol esporas, soy sol, soy sol esporas, soy sol esporas, soy sol esporas, soy sol. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासू सव्यासो जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका सोम्या. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक समाधीत घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळ्ळें. बेथानाया जेरुसल्याक लागींच आसली, सुमार 3 किलोमिटराची वाट. आनी जायतीं जुदेवाकारां मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पासारूंक आयिल्लीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, सोम्या, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोडचो नासलो, आनी अजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवन जातलो. मार्तान ताका म्हळें, तो निमाण्या दिसाक पुनर्जीवनपणाच्या सोमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका पोत्तीपार केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेली जाल्यार जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात ती सासनाक मोडची नात. हो भावार्थ आसा मू तुका? तिणें ताका म्हळें, होय सोम्या, संवसारान येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, एक ल्हान भुरगो एका म्युजियमांत चित्रां पळयता थंयसर
जेजू कुर्सार मारलेलें चित्र आसलें. हो भुरगो ओगेपणान ध्यान मन दिवन दुखेस जावन हें चित्र पळयतालो. एक जाणटो मनीस मातसो हुशार त्या भुरग्याक पळयता आनी ताका विचारता, अरे बाबा, हें चित्र पळोवन तूं इतलो दुखी कित्याक जालाय? त्या भुरग्यान म्हणलें, हें चित्र म्हज्या देवाचें चित्र. हें चित्र म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें चित्र. ताका कुर्सार खिळायला, ताका जिवेशी मारला. तो म्हजो देव. ह्या मनशान ताजे केबडायो करून म्हणलें, कितें, तुज्या देवाक हे तरेन कुर्सार खिळायला? कसलो तुजो देव? तुजो देव मेलो? आनीक तो भुरगो ओगीच रावलो आनी तो दादलो फुडें चलत गेलो. तो भुरगो ताच्या फाटल्यान धांवून गेलो आनी म्हळें, हे आयक, म्हजी त्या देवाची काणी काबार जावंक ना. तो म्हजो देव मनीस जावन संवसारांत आयलो, मनशा पासत जियेलो, ताका कुर्सार खिळायलो, ताका निकी पिलो, आनीक तो पुनर्जीवन जालो, आनीक स्वर्गार चडलो. दोन काणयो, जिविताच्यो आनी पुनर्जीवनपणाच्यो. म्हजो देव जिवन जाल्लो देव. मोगाळ भावा भयणीनो, असलीच खबर फादर जुझे मारी आपल्या याज्ञिकी जिवितांतल्यान सांगत रावलो. जी खबर आयज आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकल्या. जुवाचें शुभ वर्तमान लाजाराच्या मरणाची खबर करता. लाजार ह्या मनशाचें मरण जेजूक एक बरो सोयेक दिता आप परगोटणी करूंक, पुनर्जीवनपणाची आनी जिविताची. आयची शुभ वर्तमानांतली आमी खबर आयकल्या ती जेरुजाल्या शारांत जाली. मार्ता मारिया हांच्या भावाची खबर ती. मार्ता जेजूची धांवून येता आनीक जेजूक विचार करता, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हणगे तूं कित्याक पावूंक ना म्हजो भाव आसलो तेन्ना? तूं आसलोय जाल्यार म्हज्या भावाचेर मरण येवचें नासलें. तूं खंय आसलो? कित्याक तुका वेळ जालो? मार्ता शीण करताली. मरणाची खबर आयकताच आमी सगळीं असलोच शीण करतात. मार्ता तुजे आनी म्हजी स्वाद घेवन जेजू मुखार हें शीण करता, जें शीण आयजूय आमी करता. जेजू खंय आसलो? ती जाणा आसली. ती आपल्याच उतरांनी सांगता, तूं देवाचो पूत. तुज्यान देवा लागीं मागल्यार कितेंय करूंक जाता. तूं पुनर्जीवनपणानी जिवीत, हांव हें सत मानतां. तोरूय आसतना मार्ता आपल्याच विचारान आसली, आपल्याच दुबावान बोल्लोली. तिचो भाव मेलोलो ती ताका घोट धरून आसली. तिचो भावार तितलो आसलो तरूय ती ह्या आपल्या भावाक जेजूच्या स्वाधीन करीन आसली. तिचो भाव तो, ती जेजूच्या हातान ताका घालूंक सोदिन आसली. शी वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर her brother to him.
मार्ता जेजू लागीं आपल्या मेलोल्या भावाची खबर करता, जाल्यार जेजू तिच्या लागीं नव्या जिविताची खबर करता. मार्ता आपल्या मेलोल्या भावाक लागून दुखी बरीच जाता, जाल्यार जेजू ह्या मरणाची घोडी वापरून देवाची वाखाणणी, देवाची ओडवीक आनी देवाची पदवी परगटूंक सोदता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी खरी मार्ताचे सुवातेर आसांव जाल्यारूय आयज आमी एक सोत जाणाव, जेजू जेन्ना पुनोच जेवणपणाची खबर करता आनी जेजू जेन्ना मार्ताक सांगता आमी जिवी जातोली, आमी खात्रेन जाणाव आमी मेलोली मनशां न्हय. आमचो भाव जुजे मारी मेला करो पूण तो पुनोच जेवन जाता, कित्याक आमी मरो ना, जेजून मरण आपल्याचेर घेतलां. आमी नव्या जिविताक वयर सोदता, कित्याक आमचो जेजू पुनोच जेवन जाला. आनी हीच खबर भाग्योत पावलो तेसालानीकारचे पोरजेक सांगतालो, जी पोरसां दुखवलोली पोरसां ती आपल्या भावार्था पासत जायती कश्ट सोंसताली. तांचे जायते सांगाती भावार्थ सांबाळूंक मरून गेलोले. आनी कसले पोरजेक भाग्योत पावलो ही बोरवासो आसलोली खबर दिता, पुनोच जेवणपणाची खबर दिता. तो तांकां गोठायेन आनी बळान भरता, तो कश्टवलोल्यांक बळ दिता. एकूच सांगून जेजूच्या पुनोच जेवणपणाची खबर भाग्योत पावलो दोन काणयो लोकांक सांगतालो. एक, जेजून ह्या संवसारान आमचे पासत कितें कितें केलें त्या जिविताची खबर, आनी दुसरी काणी जेजू पुनोच जेवन जाला ताची खबर. आमचो देव, आमचो जेजू पदवेदार, तो मनीस जाता आनी संवसारान जल्मता. आमचो जेजू पदवेदार, ताच्यान मरूंकय जाता आनी ताच्यान पुनोच जेवणपण जावंक जाता. आमचो देव पदवेदार, तो परजोळीत जावन स्वर्गार चडोन वेता. आमचो देव पदवेदार आमकां मेलोल्यांक आमच्या मरणा उपरांत आमकां पुनोच जेवण करून नवें जिवीत दिवंक शकता. आमचो देव पदवेदार आमकां सगल्यांक तो बोरवासो दिता. आयज आमचो भाव जुजे मारी हाका लागून आमी दुखी जाल्या. ओदेक करून ताचो मोगाचो कुटुंब हांव जाणा. फादर जुजे मारी आपल्या कुटुंबाची खूब ओडवीक आपल्या भयणाचो, आपल्या भावाचो आनी दुसऱ्या सगल्याचो तो खूब मोग करतालो. ताका तांचो खूब हुस्को आसतालो आनीक ताचो कुटुंबूय ताचो खूब मोग करता. ताचे सगळे हुस्को दाखयता, दास्ती दाखयतालो, ताची खबर घेताली, ताका पावताली, ताच्या हुस्क्यान ती आसताली. आयज ह्या कुटुंबाक खूब दूख जालां. दुसरे सुवातेर फादर जुजे मारीक एक किरीत गूण आसलो. तो दुसऱ्याक रोखडोच आपल्याशी ओडून हाडटालो, एक मॅग्नेट कशी. हांवूय जायते पावट ताकाच लागून अशाप जातालो. कसो ह्या मनशा लागीं कोणाकूय जिखून घेवंक जाताली, कोणूय ताचो इश्टीण जाताली, कोणाकूय तो जाप करूंक शकतालो, कोणाच्याय फुड्यान तो तोगतालो. ताका हो एक किरीत गूण आसलो. तिसरे सुवातेर फादर जुजे मारी आपल्या याज्ञीकपणाची सेवा खंयच्याय पाद्रीक दिवंक तयार आसतालो. ताका कोणेय आपोवं, खंयच्याय वेळार आपोवं, खंयच्याय सुवातेर आपोवं तो तयार जातालो. तो आपले भलायकी चिंतीन आसलो, आपल्या जेवणा खाणाचे चिंतीन आसलो, आपल्याक न्हिदूंक जाय,
विसो घेवंक जाय ते चिंतीन आसलो तो रोखडोच धांवतालो. कोणें सांगलें फादर कुमसाराक यो तो गेलो. कोणें सांगलें फादर एक मीस करपाक जाय तो धांवतालो. हे तरेन आपल्या यात्नीक भावाक रोखडोच पावतालो. चवथी सुवातेर फादर जुझे मारिया गरीबसाण म्हणल्यार कितें ती जाणा आसलो. ताका आमी जायते फावट सांगूंक पडटालें फादर हे तुजें ड्रेस चेंज कर, हें नवें घे, फादर हे खा, हे भाशेन जेव. पूण तो सदांच सांगतालो आमी मिशनार, आमी गरीबसाणेन जिवंक जाय. हें ताचें जिवीत आसलें. आयज आमी ताका देवा आधीन करता. मनीस कसो चुकला आसतलो, यादनीक कसो चुकी जाल्यात आसतल्योच देवान ताका बोगसूंक. आनीक आयज जे बोरवासो दितोली उतरां देवाच्या उतरांतल्यान आमी आयकल्यात पुनर्जीवनपणाची. हांवें सांगलां ते भाशेन आमी मरोनात, कित्याक आमच्या नांवान आमकां लागून आमचो जेजू मेलो. आमी जिवी जाता कित्याक आमकांच लागून आमकां जिवी करूंक, आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक आमचो जेजू पुनर्जीवन जाला. ह्या आमच्या भावान हीच खबर कुशालकायेन परगटल्या. सगळ्या बळान, सगळे शक्तीन, सगळ्या काळजीदारपणान परगटल्या जेजूची ह्या पुनर्जीवनपणाची खबर. आमी आयज मागुया देवान ताका त्या स्वर्गाच्या राज्यांत वांटो दिवंक, देवान ताका आपल्या गोपांत घेवंक. आनी आमी दोर एकली ह्या संवसारांत जियेतना जाणा जावंक. हें जिवीत एक आमची काणी जिविताची. हें जिवीत ह्या संवसारांत सोंपतलें, पूण बोरवासो दवरुया, विस्वासान रावुया. जेजू आमकां पुनर्जीवन करता. ह्या पुनर्जीवनपणाचें रस्तो चलूंक आमचें जिवीत, आमची उतरां, आमच्यो करण्यो त्याच जिविताक लागू जातात तश्यो करूंक आमी वावरुया. आनीक आमचो भाव स्वर्गार आसूंक देवा लागीं ताका स्वाधीन करुया.
मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. काकळूत सारा देवा, जुसे मारिया आमच्या याज्ञीक बाबा पासत भेटयलोलें हें तुज्या सेवकांचें बलिदान मानून घे. तुजे पवित्र सोबेन ताणें हेंच बलिदान भोगतीन समोर पिल्लें, तर ताचे वरवीं ताका आतां सोर पातकांचें बोगसणें मेळूं म्हूण आमी विनम्र काळजान मागतांव. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणांच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sonsa bola tuja wojbowa, usorgi dukazuj zoj, usorgi dukazuj zoj. Sorbe zbora nabi jedna taka soj, usorgi dukazuj zoj, usorgi dukazuj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात.
Bavartaco good porgo hotuya. Tuja kursa ani punoci poporavoli. Tu venam kasoi somia. Sosvaracia sonora amci sororo. Bapa, Jesuच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा, हिंगा हाजीर आसलेले बिशप आलेक्स आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फादर जुझे मारियाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, बाग्योन जुजे तिचो पोती, बाग्यो धर्म दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. मोशा बापा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां बावार्थाचें देणें मेळून देवाक आब्बा बापा म्हणलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. हेच पवित्र आत्म्याच्या बोळान हेच जेसून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारून फादर जुझे मारी आमच्या पाद्री भावाक सासणाच्या जिविताची मोजोरी मागतना आमी ह्या संवसारान जियेतना जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूं. ताणें केलें तशें आमच्या जिवितान एकामेकाची आमी सेवा चाकरी करूंक आमकांय देवाचे कृपेचें बोळ आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक. Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेसूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my heart.
alone are my heart's desire, and I long to worship you. When I'm awesome wonder, consider all the world thy hands has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Pratuja. प्रीतीच्या बापा, जुझे मारिया आमच्या याज्ञिक भावान तुझे पवित्र सोबेन विस्वाशीपणान तुझी चाकरी करून सोर्गींच्या जेवणान तुझ्या भुरग्यांक पोसली. ह्या ताच्या मोगान केल्ल्या मुणयारपणा पासत तुका दिन वाचून स्वर्गार तुझे मुखामोळ रूप रूप पळोवंक ताका फावो कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सगलीं बसूया. मोगाळ इश्टानो, आतां आमचे पिलार संस्थेचे वडील फादर नाझरेथ फेर्नांडीस तशेंच फादर सांतियागो दोन उतरां उलयतले. ताचे फाटल्यान आमचो गवळी बाब फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव दोन उतरां उलयतले. Beaumanist Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrão, Beaumanist Alois Dias, Beaumanadic Father Mateus Fernandes, आमचो गोंयचो प्रांतीक वडील पिलार संस्थेचो, पाद्री बाबानो, माद्री भयणीनो, पाजे मारियाच्या गोरच्यांनो, ताच्या इश्ट मित्रांनो आनी मोगाळ भावां भयणीनो. पाद्र जुझे मारियाच्या मोरणांत पिलारची संस्था चड दुखी जाल्या
आनी आमच्या ह्या दुखांत वांटो घेवंक तुमी आयज हाजीर जाल्यांत. आमचो जुजे मारिया पिलार संस्थेच्या जायत्या मिसावांच्या वाठारांनी वावुरलो आनी ताची जायतींच इश्ट इश्टिणी आसात. आमी जाणो तांकां सगल्यांक दूख भोगल्या, कित्याक सगल्यांचे इश्टागोतीन जियेतलो जावन आसलो आमचो पाद्र जुजे मारिया. सगळ्या तांय इश्टागोत जोडून आनी ती सांबाळूंक ताचो व्हड गूण आनी हेतू. पयले सुवातेर आमच्या खेरीत दिनवास आमच्या आर्चबिशप भोव मानेस्त फिलिप नेरी कार्डियल फेर्रांव हांकां हांचे सवय. आमी जाणो ते जायत्यांच जबाबदारीनी बुडलेले आसात, जावं आपल्या स्थानीक 2 प्रांतांत जावं अंतरराष्ट्रीय गोस मातीच्या कारभाऱ्यांत. तरूय आसतना तांणी आपलो मोलादीक वेळ काडून आमच्या ह्या मोर्ना मिसाचे येजमानीपण चलयलें आनी पाद्र जुजे मारिया पासत मागलें. भोव श्रेश्ठ गवळी बापा, तुमचे तांय पिलाची संस्था चड आभारी, कित्याक आयज ह्या मिसाचें येजमानीपण चलोवन आमचे तांय तुमी आपले दूख परगटलें आनी आमकां बुजवण दिली. तुजे सर्व जबाबदारींत देवाचो आशिर्वाद तुमकां मेळो आनी तुमी सदांच सुफोर जावं. तेच परी आमी दिनवासतांव बिशप आलेक्स डायस जो आमचे मदें हिंगा हाजीर आसा, ह्या मिसांत वांटो घेवन 5 जुजे पासत तुमी मागलें. देवाचो बरे भलायकेचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. तशेंच दिनवासतां जुजे मारियाच्या घोरच्यांक पाद्रीपणाचें आपोवणें ताच्या गोराब्यांत उपजलें. तें ताणें शिंपलें, वाडयलें आनी पिलार संस्थेंतल्यान देवाक मिशनरी कामांत भेटयलें. तुमच्या बोरांतलें बरें फळ देवाक भेटयलें म्हूण काळजांतावन तुमकां दिनवासता संस्थेच्या नांवान. तुमचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आसतलो, कित्याक तुमकां आतां देवा मुखार एक मोदेस्ती आसा. तो तुमची मागणी देवा सरशें पावयतलो. तशेंच आमचे दिनवास आयज आमच्या पाद्री भावांक, जायते पाद्री जावं पिलारचे जावं आमच्या 2 प्रांतांतले आयज हिंगा एकठांय जाल्ले आसात. ह्या मिसांत वांटो घेतला. तुमकां समेस्तांत ह्या मिसांत वांटो घेवन पाद्र जुजे मारिया पासत तुमी मागलें आनी पिलार संस्थेकूय तुमी बुजवण दिली म्हूण तुमकां काळजांतावन दिनवासता. सगळ्यांक तुमकां आनीक एक पावट काळजांतावन पिलारच्या संस्थेच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. भोव श्रेश्ठ फिलिप नेरी फेर्रांव आमचे आर्चबिशप साहेबानो, भोवमानेस्त आमचे सुपिरियर जनरल फादर नाझारेथ फेर्नांदीस, आमचे प्रोविन्शियल सुपिरियर गोवा प्रोविन्स फादर माथियोस फेर्नांदीस, मोगाल पाद्री बाबानो, माद्री भयणानो आनीक बाबा भयणीनो, अदीक करून फादर जेमारीच्या घरच्यांनो. आमच्या सर वडिलान दिनवासलीची उतरां अदीक करून इन जनरल आमच्या मानेस्त आर्चबिशप साहेबांक केल्यात आनी हांव पळयता म्हजेंय बीन थँक्स गिवींग तेच भाशेन हांव प्रयत्न करता इलेक्शन शॉर्ट करपाक. तर मोगांचे 2 दिनवासणीची उतरां पिलार संस्थेच्या नांवान अदीक करून संस्थेच्या गोंय प्रांताच्या वडिलाच्या नांवान, जंय फाटल्या निमाण्या वर्सांनी फादर जुजे मारी आपली याज्ञिका सेवा दिली. पयले दिनवास आनी वाखाणणी आमकां आमच्या सुर्गींच्या बापाक, ह्या भावाक आमचे संस्थेक एक याज्ञीक कसो आनी एक मिशनरी खांबो कसो फावो केलो. ताणें आख्खे पवित्र सभेन कोण परी वावर केला तें आमी बारीकसाणेन सुरवातेक आयकलां. बापा कारगां ताची शेवटची धांव उपरांत देवान ताका विस्वाशी दवरलो देखून आतां सुर्गींच्या इनामान ताका बापान फावो करचें हें आमचें आवडे. पोत्तून आमचे दिनवास भोव मानेस्त फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव गोंयदामाच्या आर्चबिशप पाद्रियाक साहेबांक तुमी आमचे मदें आसप म्हणजे आमकां घोटाय, आमकां बुजवण आनी तुमचो आनी आमचो मोग वाडत वेता, हातूंत दुबाव ना. तुमकां भोव चड देव बरें करूं. आमच्या दिनवास आमच्या चड वलविल्लाक फादर मानेस्त फादर नाझारेथ फेर्नांदीस हांकां तुमच्या मोगा आनी मार्गदर्शना पासत अदीक करून जुजे माजी कारोना गांवांत रावतालो
आनीक ताची भलायकी बरी ना म्हणून ताणें मागलें आपल्याक पिलार येवंक जाय म्हणून आनी शेवटी हें परमिशन तुमी दिवंक जाय आसलें आनी फादर जुझे मारी कांय वर्सां हांगा बरो प्रमास करून आपल्याचे भलायकेचें सांबाळ करून ताका फावो जालें तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. फादर माथ्यूस फादर प्रोविन्शियल सुपिरियर आमचो आयज ताणें देवाच्या उतराची मोडणी केली. तांकांय आमचे दिनवास आनीक एक वडील कसो फादर जुझे मारीचो ताणें सांबाळ केलो. आमचे दिनवास फादर जोझफ बॅप्टिस्टा पिलार मोनिस्ट्रीचे रोयतर तशेंच फादर प्रोक्रेटर मोनस्ट्रीच्या समुदायाच्या सगळ्या वांगड्यांक स्टाफाक तशेंच फादर जुझे मारीचे निमाणे कांय म्हयने तांणी ताचो सांबाळ केलो आनी फावो तो मोग ताका दिलो. आमी विसरूंक जायना तेच बरोबर त्या आदीं कारोना फादर नॉयल मेनिझीस ताचो कम्युनिटी मेंबर आसलो. ताणें फादर जुझे मारीचो जायतो सांबाळ केला. संस्थेच्या नांवान आमी दिनवाशी. We take this opportunity to thank our 3 brothers of charity who render their selfless service towards our old and retired and sick missionaries in the monastery. Father Juze Mari was looked well by them. We thank them sincerely, and we also gratefully thank Brother Eusebio for being of great help when somebody dies, and the same was done to Father Juze Mari. आमचे दिनवास डॉक्टर मारिना आनी दुसरे दोतोर जाणी ह्या बाबाक ताच्या इलाजान ट्रिटमेंट केला. तांकां आमचे दिनवास फादर जुझे मारीच्या सगळ्या घरच्यांक बाबाक आनी भयणाक आनी हेरांक अदी करून हांगा हाजीर आसलेल्यांक फादरान सांगला ते भाशेन तुमचो मोग घरचो मोग मिशनरी वावर यादनिकी वावर फुडें व्हरपाक एकदम गरजेचो. आनीक तें तुमी बेस बरें केलें. तुमकां दिनवास देव तुमकां घटाय आनी बुजवण दिवं. आमी उगडास करता ताच्या स्वर्गेस्त आवय बापायचो देवान तांकां सर्गींक आपल्याक रूप पळोवंक भाग फावो करूं आपल्या पुता बरोबर. आमचे दिनवास फादर जोझफ फेर्नांदीस सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर ऑफ पिलार कॉम्प्लेक्स फादर पिटर डेमेलो ह्या सेमिनरीचो रयतर सांगाती याग्नीक सेमिनारीस कॉयर तशेंच डॉमेस्टीक स्टाफ वनीत अनमोल समीर तांणी आयच्या दिसाची इंतराची सगळी आनी जायती मांडावळ आनी वेवस्था केली. आमचे दिनवास ताच्या इंतराक आयलेल्या पयले सुवातेर बिस्प आलेक्स पाद्री बाबांक तशेंच माद्री भयणांक आनी पयस सावन आयलेल्या बाबा भयणांक तो हेडमास्टर कसो गोंयान गार्डन जेलान सांवड्डें तशेंच कुर्चोरें तशेंच सांगें वावुरलो थंयच्यान आनी कारोनातान जायतीं भावा भयणां आयल्यांत म्हणून आस्पाव आसा. तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खिरीत दिनवास पादविगार फादर फ्रांसीस पेरेरा सेंट लॉरेन्स चर्च आगासाई आनीक मिस्टर स्कॉडा कोता जाणें मोबायल मॉर्ग फादराची कूड दवरपाक ताची वेवस्था केली आनी आमकां आदार केलो. तुमकां दिनवास. हो ताचे यात्रेचो संभ्रम अर्थबरीत करपाक वावुरलेल्या सगल्यांक कोणी तर नांव घेवंक हांव चुकलां जाल्यार सगल्यांक म्हज्या काळजान धरून म्हज्या संस्थेच्या नांवान गोवा प्रोविन्साच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां दिनवासता. आयज ह्या इंतेराचे संभ्रमणेचो लायव्ह टॅलिकास्टूय जाला. हे टॅलिकास्ट करतल्या बाबांक आमचे दिनवास. मोगाचो आदियोस फादर जुझे मारी पिलार संस्थेचो तो एक मिशनरी विस्वाशी देवाकार गा देव तुका आतां भाग दिवं आपल्याक रूप पळोवंक. मोशा बाबा भयणीनो सगळ्यान व्हडलें दान जें आमच्यान आमच्या सोंपलेल्या फादर जुझे मारिया यादनीक बाबाक दिवंक जातालें तें आमी आतांच दिलां. ह्या जेजूच्या मोरणा पुनर्जिवंतपणाच्या गुटान ह्या मिसान वांटो घेवन ह्या आमच्या बाबाक जाका आपल्या बावतिजमा उदेशी जेजूच्या मोरणा पुनर्जिवंतपणाच्या गुटान वांटो मेळ्ळलो आनी आपल्या कुडीच्या मोरणान जेजूच्या मोरणांच्या गुटान तो भागीदार जाला. ताका जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेन सुबामपणी वांटो मेळचो म्हूण आमी ह्या मिसांत मागला.
जशें देवाच्या उतरान आमी आयकलां, आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक मरण शेवट न्हय, मरण सासणीक जिविताचो दार मोठो जावन आसा. आमचो याज्ञीक भाव ह्या संवसारान आसतना खेरीत भाशेन पाद्री कसो ह्या जेजूच्या मरणा पुनर्जिवंतपणाचो गूट न्हयच ताणें परगोटलो, आपल्या जिवितांत तो जिवंक वावुरलो. जायत्या सुवातांचेर ताणें आपलें याज्ञिकी म्हूण अर्पण चलयलें. पोर्ट ब्लेर, नागपूर, पंजाब, मुंबय आनी आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत जायत्या वर्सां ताणें सारलीं. पिलार संस्थेच्या घरांनी, तेच भाशेन तांच्या इस्कॉलांनी ताणें जायतें मुणयारपण चलयलें. आमच्याय 2 प्रांतीक आर्चडायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन हाचो चिटणीस कसो, सेक्रेटरी कसो तो वावुरलो. त्याच बरोबर ह्या निमाण्या वर्सांनी तो जायत्या इगोर्जांक, पाद्रींक कशे मनान आदार दितालो. कोणूय ताचे लागीं आदार मागलो जाल्यार फादर जुझे मारिया फाटीं सरोन आसलो. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी ताका देवाक दिन वाजता. आनी ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्यांक सगल्यांक आमी बुजोवन आनी आमचो सांगात बासायता. पिलार संस्थेक, तांच्या सोरवडिलाक फादर नेझरेत आनी सगल्या संस्थेच्या वांगड्यांक आयज पाद्रे मारियाच्या मरणान पिलारचे संस्थेक एक याज्ञीक वांगडी उणो जाला. तांच्या दुखान आमी वांटो घेता. खेरीत भाशेन फादर झेमारियाच्या कुटुंबाक, ताच्या भावांक, ताचे भयणींक, ताच्या सगल्या घरच्यांक न्हयच आमची बुजवण आमी पाठयता, पूण आमच्या मागण्यांचो तेंको आनी आमचे इश्टागतीचो सांगात आमी तुमकां बासायता. मेल्ले कुडीक मातीक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ही आमच्या भावाची पाद्रे मारियाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पूर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दारात येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळून येया. ओम्याक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तुका पयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं. आब्राहामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावूं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दारात येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळून येया. ओपम्यांक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तो सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. भोव दयाळ बापा,
आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसान जेजू सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बरवंशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सवार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकपोटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवं शिकोर. अशें जेजू सोबें पावून तुज्या सांगाता आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जेवूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवदूतांचो वोर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जेल्ल्या लाजरा सांगाता निरंतरी विसव तुका लाभूं. आता आमच्या भावाची कूड निमाणो आदेस करूंक सेमिनारीच्या एंट्रन्सीन दवरतले. उपकार करून मागता लूट करीन आसतना जबाबदारेन आमचे व्हॉलंटियर्स सांगता ते परी मांडावळ सांबाळची. सिमितेरींत वचपाची मांडावळ हे परी जातली. पयलीं लौकिका, उपरांत सेमिनारिस्ट आनी माद्री भयण्यो, उपरांत पाद्री आनी पाद्री झुजेची लागशिल्लीं सोयरीं आनी फामील. सिमितेरींत दारवटेचे पावल्या उपरांत सगल्यांनी सेमितेरीच्या भायरूच 2 वळी करून उबी रावची. पयले आमचे पाद्री, माद्री, सेमिनारिस्ट तशेंच पाद्री झुजेची गोरची आनी लागशिल्लीं सोयरीं भितर सरतलीं. उपरांत हेर लौकिकां.
स्वामी आपले शांत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हटलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें, आमच्या भावाक सासणाक जिवीत दी. जेजूला आपल्या पाप रोटल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलोय, आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नानान वरवीं नितोळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवस्यान आमकां धीर दी. ओगीच रावन हांगासर आमची मागणी देवाक गुप्ती उबारुया. तशेंच दुसरे जे पाद्री आनी ब्रादर्स आनी डिकन हांगासर नितिपिल्ले आसात तांचे पासत आमची मागणी गुप्ती देवाक उबारुया. आणि बरोबर म्हणूया, आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जा, तें राज्य येवं, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांची. आमचो दिसपट्टो राज्य आनी आमचे चुकेलां चुकता, तुज्या आशिर्वाद दवर, आनी आमकां सोरेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूट कोर, आपल्या पुण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका ताची मोन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्या थंय एकवटयलोय. तेच परी तुज्या काकुटीन सर्गी देवदूताच्या वर्गांत ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विसव सरस्परात ताका लाभोय.
Papa Liplo. Papa. Papa re, Papa. Liplo re, Papa Liplo. Tujuh beri. Sodam. Baptis Sodam. O Sodam dan tu makrot tinggal dalam lain pergi di Papa. Seperti. Papa re, Papa.
आमेन.